जेजून वापार कित्याक सांगली म्हणल्यात सुवार्थेचें तिरल आटापला. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वापार सांगली म्हणचेंच हें तिरल. लुकाची सुवार्ता जेजूचे वापारींत देवाक आनी मनशाक मानवूंच्यांत फारिजेवाची सलवणी विवरिता. आपुणूच नितीवंत म्हूण चिंतची, आपणाचेरच पातयेतात शिवाय देवाचेर न्हय. कित्याक नितीवंत करचें देवान शिवाय मनशान न्हय. हेरांची बेपरवा करचें नितीवंताच्या व्याख्यानाकच विरोध वेता. आपल्या वापारींत सुंकागार देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटींग गेलो, पूण फारिजेव ताका मानवलो ना म्हणच्यांत नितीवंत कोण म्हणून निर्धार करचें देवान शिवाय मनशान न्हय म्हणून जेजू स्पश्ट करता. आपल्या मागण्यांत आपणाचीच बडाय उलयल्लो फारिजेव आपूण हेरांच्या गी बरो म्हणलें रुजू करूंक पळयता, पूण सुंकागारान सुवार्थेचो संदेश आपलो केल्लें दिसून येता. आपलें पाप रडचें मागणें करचे मुखांत्र आनी देवा म्हजी पातक्याची काकुळत कर म्हणचे मुखांत्र आपणाची बाचावी आनी जिवीत देवा हाती आसचें सुंकागार वळखता. हांगासर परत जीण बदलप मागण्याचेंय केंद्र म्हणून जेजू परगटता. सर्वांचे मन समजूंच्या देवाक वडपण चिंतल्या फारिजेवाचे मागणे बुलोवंक शकले ना आनी खालत्या सुंकागाराचे मागणे मानवन आसता उरले ना.